आमची मोना सोदोस्ता आमची कळसा मुरगोटा आमची तोंडा उलासता सोय 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 सोर्वेस पोरा आमची मोना सोदोस्ता आमची कळसा मुरगोटा आमची तोंडा उलासता सोय 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 सोर्वेस पोरा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवांचेर तुमकां करपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान नाझारेथ पेरेरा म्हज्या डॅडी पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या राजू विरोनकार हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाक देवान ताका पेकोणेचो हात लावंक आनी ताची काळजी घेवंक देवा लागीं मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता इग्रेजा लुईज डायस आनी फामील आसोय SP कारवालो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमचे गोंयचे सगळे परजे पासत मागुया. देवाचे नितीक उलो मारुया आनीक आमच्या गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन बरे भाशेन आसूंक आनीक जी आडगां चल्लेली आसा जी फटोवणी आनी घातकेपणां चल्लेली आसा तांचेर देवान आपली नदर घालूंक देवाक उलो मारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमीन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदूदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीओ म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमीन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमीन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोमूत सांबाळटा तो मनीस जायते योद्न कोत्ता. आज्ञा पाळटा तो मनीस शांतीचे योद्न भेटयता. उपकार आटयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी कोत्ता. आनी भीक दिता तो वाकाणीचो योद्न समोर पिता. खोटेपणांतान तूं पयस सोशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलोय. अप्रामाणीकपण सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका कारण ह्यो सगल्यो वस्तू समृद्धी प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो परमळ भोव व्हडत्या देवाशी चडत वेता. शेगुणी मनशाचो येवन देवाक मानवता
आनी ताचो उगडास सदांच उत्तलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणी कोर. तुज्या वावराचें प्रथम फळ भेटोवंक इमटेपण करूं नाका. हांसत्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटोवण्यो कोर आनी खुशालकायेन तुजो दावो वांटो दी. भोव व्हडत्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुवेती पोरमणें उदारपणान तूंय दी. कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान फारीक कोत्ता. 7 पावटी ओदीक तो तुका दितलो. लोंच ताका दिवं नाका, तो ती घेवचो ना. अप्रामाणीकपण योजनाचेर तुजो भावाट दवरूं नाका. कित्याक सर्वेस्पोर एक नितीदार आनी मनशांची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. देवाचें उतर हें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतलाय. म्हजे पोरचेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मळप ताचें नितीवंतपण परगडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. आयक म्हजे पोरचे, सांगता तें आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवाट दिता. हांव देव, ओय तुजो देव. तुज्या योजनाचें कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजो होमूय सदांच आसता म्हजे मुखार. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. भोव व्हडत्या देवाक केलोल्यो आंगोण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवादतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलो. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवाजता. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे असू. मार्क पोरमणे शिशु क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रून तोंड घालून अशें जेसूक म्हळें, पळे आमी सगळें साणून तुजो पाटलाव केला. जेसून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, बाबा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाड्यां बरोबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं सबार जाणां निमाणीं जातलीं, निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. खोटेपणान तान तूं पयस सोंसशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलो. अप्रमाणीकपण सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या आतांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगल्यो वस्तू सुमूर्ती पोरमणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी
वेदी मागता आनी तिचो पोरमोड बोव व्हडत्या देवाशी चडत वेता. काय बरी सिराकाच्या पुस्तकान बरयलेली उतरां बाबा भयणीनो. काय बरो आमकां सांगता आयच्या दिसाक हें वाचप. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. तुज्या वावराचें प्रथम फळ भेटूंक इमटेपण करिनाका. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जें कितें आमी बाबा भयणो सांबाळून दवरता तें सगळें निसणटणाक पावता. जें कितें उदारपणान आमी दुसऱ्यांक दिता तें कितें आमी बाबा भयणो सांबाळूंक पावता. ताचेर आमी अदीक आनी अदीक आमकां देवाचो आशिर्वाद मेवता. पेद्रू खिरीत भाशेन आयचे ह्या वाचपाक सुर करून आमकां कितें मेळटलें, आमी सगळें साडून तुजो पाटलाव केला सोम्या अशें जेजूक विचार करता. कित्याक एक ग्रेस्त मनीस जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतालो तेन्ना जेजू ताका म्हणटा पयलें तुजे लागीं आसा तें वच वीक आनी उपरांत म्हजे फाटल्यान यो. कित्याक तो पुस्कोड गिरेस्तकाय ताचे लागीं आसली आनी हें जेन्ना हो ग्रेस्त मनीस आयकता तेन्ना तो जेजूचो पाटलाव करूंक सोदिना. तो जेजूचो पाटलाव करूंक सोडटा आनी किरीत भाशेन आपल्या घरा वेता. हें पळोवन जेजू म्हणटा आमी पेद्रू म्हणटा आमी सगळें साडून सोमया तुज्या फाटल्यान आयल्या. तर आमचें कितें? काय बरीं उतरां जेजू ताका बुजवणीची दिता. हांव तुमकां खरेंच सांगता कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां वो शेतां मांडटा सांडीत जाल्यार आतांच तुका ह्या काळान दुमाळ्या बरोबर बेश्टेनूय म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर तुका दुमाळ्या बरोबर तुका किकोंत करतले, तुका भायरायतले, तुका सुबे माजार हाडटले. म्हज्या नांवा खातीर म्हज्या ह्या वावरा खातीर तुका खेणटले, तुका भायरायतले, तुका ते प्रमाणीक म्हणचे स्वाती चोर नागवणो अशें धरतले. खुशाल जाव कित्याक तूं किरीत भाशेन एक तेवो तुका जोडून घेताय आनी सर्गीचें राज तूं अदीक आनी अदीक तुज्या हांक्यान तुजे मोरेन तूं घालताय. कित्याक जेन्ना तूं देव सांगता ते प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडटाय शुभ वर्तमाना खातीर म्हजे खातीर सगळें सांडटाय तेन्ना तुज्या जिवितान अदीक तुका गिरेस्तकाय न्हय पूण ह्या संवसारांतली गिरेस्तकाय न्हय पूण सर्गीचे सगल्यो वस्तू तुका फावो जातल्यो म्हूण जेजू भासयता. बाबा भयणीनो आतांच ह्याच काळान सगळें तुका मेळटलें म्हणटा. पयलीं आसात तीं सबार जाणां निमाणी जातलीं, निमाणी आसात तीं पयलीं. म्हणजे संवसाराचे चाली प्रमाणे तूं वचो नाका. सर्गीचें राज जोडूंक दुमाळो सोंसूंक तयार जाव. शुभ वर्तमान करूंक दुसऱ्यान तुका भायर आयलोले, दुसऱ्यांनी तुका दुमाळो दिल्लो, तूं हे सगल्यो वस्तूंक तयार जाव. व्हडवीक मेवतली, तुका शाबासकी मेवतली, दुसरो तुका प्रमाणीक जागो दितलो अशें म्हूण तूं आशेन रावनाकाय. देवाचें राज आनी ताचे बरी खबर आमी दुसऱ्यांक सांगूंक ती विस्तारूंक जायते फावटी आमी फाटीं उरता. जायते फावटी घडये सर्वेस्पराक मानता तें आमी करूंक आशेता खरें पूण तें आमी करण्यांनी करूंक जायते फावटी बाब भयणो आमी फाटीं उरता आनी करूंक सोदिना. काय बरें आमकां सिराकाचें पुस्तक म्हणटा सुगुणी मनशाचो योद्न देवाक मानवता ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाखाणी कर. खरेंच आमचे उदारपणान दिसपोटी देवान आमकां दिल्लो दिसपोटी आमकां दिल्लें कार्य, दिसपोटी आमकां दिल्लें आमकां तालेंत बरे तरेन दुसऱ्यांचे सेवेक आमी ते वापरूंक आमकां आज उलो. तर खरेंच हांसत्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो दावो वांटो दी. हेंच करूंक आमी मुखार सरुया. तेन्नाच की देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो आनी सर्गीचे तेवे आमकां फावो जातली. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया.
गायन करूया गायनाचो C42 पेज 46 C42. तोर मोच्या देवाचे काळजान कोचून दवरता ओरपोण मोच्या जिवाचे पापाक भोवतीन उबारता तोर मोच्या देवाचे म्हाका जागोयता ओरपोण मोच्या जिवाचे पापाक वाकार विनोयता तोर मोच्या देवाचे क्रिस्ती कुटुंब नवसोता ओरपोण मोच्या जिवाचे इनो सोनी निरायता तोर मोच्या देवाचे जिवा काटा सुफळाय ओरपोण मोच्या जिवाचे मनशाक जोडा कोण बाळाय. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदार सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ह्या आमचे भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडयांचो ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारण मेळ्ळी तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नवे आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगो टुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरियान सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदूतान सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमीन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान वतयतांव तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदाक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेत आनी रासू चलयताय सासणाच्या सासणांक आमीन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू असा मन समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो आत्मो मनशाक जाल्यार ताची विटूस येतली तोरी तुजे काळीज मोवाटोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तोरी तुझे काळीज मोवाटोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तानबूक लागल्या म्हज्या ओतम्याक जेजू म्हजें कांटून स्वर्गा वेल्या उड्या ये जेजू ये तुका शोर रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना ये जेजू ये तुका शोर रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना प्रार्थुया. काकलूच सारा बापा सोडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूकार फाल्यां शुक्रार फाल्यां शिंजेचो बुधवार पयलीं फाल्यां 2 मिसां पयलें मीस जातलें 6 वाजता गोबराचेर आशिर्वाद पयल्या मिसा जातलो उपरांत 7:30 वाजता दुसरें मीस. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सोबे तुवें आमकां फावो केल्लो वाट आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव परवसो जागो. शिव वर्तमानाची बिया तोखून आसतना पळोवंक तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितमेच्या खऱ्या परवशान रावतना ही बिया मनशा कुडाक तशेंच आखी रोचणीक भितरल्यान तान बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा पोचडूं. उत्सवाची कृपा आम्हा परवशाच्या यात्रेकारां सवें सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमीन. गीत करूया. गिताचो अंक
F21, page 95. F21. ऐकल्या उतराच्या उजवाडात संसारान आमी वचूं जाय. जिविताच्या उड्या पोसनात संसारान आमी वचूं जाय. एकामोगान आनी बाबार्तान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटीर तूं आमकां सांबाळ दोरिया. एकामोगान आनी बाबार्तान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटीर तूं आमकां सांबाळ